मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. दिवचल कुडचिरे ग्रामसभेत वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पाचेर जाले केस्तांव दिकोफुसाव. हो प्रकल्प मुख्यमंत्र्यान हाडू वा आनी कोणेय आमचो आसतलो सदांच विरोध सांगले फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी. केपेचे पुलीस स्टेशन सापडला वादात, काम पडला हुमकळत. एक पुलीस स्टेशन अर्धकुटे सोडून दुसरे पुलीस स्टेशन बांधतात कशे विचारतात फुर्योज जाल्ले आदोगाद. साल्वादोर दी मुंडो पंचायत ग्रामसभेत वादग्रस्त पैठणा डोंगर कापणी प्रकल्प, एमआरएफ शेड आणि हेर विशयाचेर जालो खर वाद. वादा उपरांत सरपंच ग्रामसभेतल्यान सरली भायर. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हो प्रकल्प मुख्यमंत्र्यान हाडू वा आनी कोणेय आमी वाठारांत हो प्रकल्प येवपाक दिवचे ना. दिवचल कुडचिरे वाठारांत ग्रामसभेत वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पाचेर केस्तांव दी कोफुसाव जाले. प्रकल्प मुख्यमंत्र्यान तुमकां सुचयल्ले पोर्सन गेले आमचो विरुद्ध मुख्यमंत्र्यान एक सुचयल्ले की तुमकां जर हांगासर ह्या जाग्यार नाका जाल्यार दुसरो जागो तुमी दाखोवचो अशें म्हण तुमकां तुम्ही कितें सांगलेले का आमच्या काय सांगलेले का ना आम्ही सांगले न्हू तो एक काजीची झाडां आसा ती लोकांची पहिली गेले सर्वे मागे झाला त्यांना तुम्ही प्रस्तावित कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत संमत जालो. या प्रकल्पाक खर विरोध करून गावच्या पर्यावरणीय समतोलाक इबाड जातलो अशी भिरांत उक्तायली. कुडचिरे हालींच जाल्ल्या कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक लागून वाठार बरोच तापला. हो प्रकल्प वाठारांत नाका अशें म्हणत थळाव्यांनी या प्रकल्पाक निषेध केलो. पंचायतीन लेगीत या प्रकल्पाक विरोध करताना थळाव्यांक तेंको दिला. आमदारांनी लोक आमी प्रोजेक्ट करूंक दिवचे ना. सीएमान कोणी हाडले आमदाराक जो येयलो हांगासर बेकायदेशीर हो आमकां प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता ते आमदार आनी सीएम गांवाच्या विरोधान पंचायतीक बॉडीक सगळे आपल्या घरा कडेन येयले सीएमान आपोवन आनी तांकां खुशी केले आमी एक कितें तरी वेगळें करता तुमकां बऱ्याक लागून करता अशें तांकां सुचयलें. आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना तांकां सुचयलें आनी तांकां घरा कडेन व्हरून हांगा पळत पावले हांगासर. आनी ते ह्या कडाळेक आमी ताका विरोध केलो अशें आनी बाय फोर्सान तेंच्यांनी सर्वे करपाक पुलीस प्रोटेक्शन 500,000 रुपया पाठोवन दिले ते. आनी तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आमी सगळे लोक वचोन ताका कडाडून विरोध केलो भयंकर हांकां. आनी अशेंच आमचो सगळ्या गांवच्या लोकांचो कडाडून विरोध आसता हेच्या करपाक लागला सर प्रोजेक्ट चालू केलो. प्रकल्प हाडटात तेन्ना थळाव्यांक कळोवपाक जाय. आमकां कळोवचे बगर हो तांचो प्लॅन कसो जालो. तिडकल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केल्यात. आयकात फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांक. जेन्ना प्लॅन हो जावपाक तेंच्यांनी थंय सर्वे केली आमी थंय आंदोलन केलें पूण तें आमचें बाराजान देवस्थान आहा तें कितक्याशा पिढयांचें तें आमकां कांय खबर ना. आनी हे थंय येवन आमची घाण हाडपाक तयारी केली आमकां न कळटा.
आमकां सांगपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आनी कळोवंक जाय आसलें की आमी बाबा अशें करता तेन्ना आमी तांकां सांगतले आसले. फाल्यां पूर्ण आयकून घेयात सगळे जाण. फाल्यां पूर्ण आमच्या गांवांत प्रदूशण जातलें, आमच्या न्हंयांचें पाणी सगळें बिगडटलें, आमच्या बांयांचें पाणी सगळें बिगडटलें आनी ह्या प्रोजेक्टाक ताका लागून पूर्ण आमचो विरोध आसा हो आमी एक रावन करचें पडटलें आनी ह्या सगळ्या पंचांनी आमच्या बरोबर रावचें पडटलें. कोणच्याच मोहाक बळी पडोवंक जायना, कारण तुमकां आमी निवडून दिल्ले आसात. ह्या मंत्र्यांनी लक्षांत घेवपाचें हो राजकीय विरोध न्ही, तर जनतेक जाणारो त्रास जातलो आनी म्हणून हो विरोध आसा. आमच्या हांगा पूर्ण गांवांत एग्रीकल्चर आसा. म्हाजे स्वताची जमीन ही कुशीक त्याच कुशीक आसा आनी थंय बांय आसा. म्हाजें एग्रीकल्चर आसा थंय सगळें आनी ह्या एग्रीकल्चराक फुडल्या काळांत जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार सगळें प्रदूशण जें कितें जातलें तें सकयल येतलें आनी सगळें एग्रीकल्चर म्हाजें नश्ट जातलें. आमच्या ग्रामस्थांक हो गार्बेजचो प्रोजेक्ट नाका तेन्ना आमी सरपंच आनी आमी सगळे पंच तेंच्या वांगडा रावतले असो आमी आयज थाराव घेतला. आला असून या प्रकल्पास आजची ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विरोध करीत आहे. हा प्रकल्प गावच्या हिताचा नसून येथील पर्यावरणाला बाधा आणणारा आहे. ग्रामस्थांच्या जमिनी बळकावण्याचा हा सरकारचा डाव असून सर्व ग्रामस्थ या प्रकल्पास कडाडून विरोध करीत असून हा प्रकल्प कायमचा रद्द करून पुढचे गावातून हद्दपार करावा असा ठराव सर्वांनी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फातोड्ड्या हालींच नव्या पुलीस स्टेशनाच्या बुनयादी फातर घालपाच्या वेळार विजय सरदेसायान खंय केपेंच्या पुलीस स्टेशनाचेर टिका केल्ली. मजगती एक पुलीस स्टेशन अर्दकुटे सोडून दुसरे पुलीस स्टेशन कशें बांदतात असो आता प्रश्न फुर्योज जाल्ले आदोगाद विचारपाक लागल्यात. कितलोसोच तेंप जालो केपेंचें पुलीस स्टेशन अजून मेरेन पुराय जायना. कितलेशेच कोटी दुडू मोडून लेगीत तो भूत बंगलोच आसा. पुलीस स्टेशन शिफ्ट केला पूण गेल्या कांय म्हयन्या सावन काम तात्पुरती बंद दवरला. लोकांची मुळावी सुविधा म्हळ्यार पुलीस आनी तीच लोकांक मेळना. लोकांचे हाल जातात. सरकारान हाचेर दखल घेवन लोकांक ह्या त्रासांतल्यान सोडूंक जाय. केपेंचो आमदार आल्टन डिकोस्टान मागला. आनी जेन्ना पयर फातोर्डा न्यू पुलीस फावंडेशन्स घायले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बाब विजय सरदेसायान एक उल्लेख केलो की हे केपें पुलीस स्टेशन केलें तेश करून कोणाक म्हणून आनी हांवूय तेंच म्हणटा विजयान मुळटें अर्थ न्हू कितें पुलीस स्टेशनाक जातलें अशें ना तें. आतां लास्ट 2.5 years हांव सरकाराक उगडास करीत आहा आनी टायम एंड अगेन सरकार असेंब्ली सेशनाक आमकां आश्वासन दिता तातूंत. बट दीस टायम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 7 crores आमकां आनी एडिशनल सँक्शन केले फॉर दीस पुलीस स्टेशन इन केपें. सो मुगे इतलो डिमांड आहा आनी लोकांक त्रास जाता, जनरल पब्लिकाक त्रास जाता. हिंगसोन ते आतां शिफ्ट केल्या त्या पुलिसान वचपाक आनी एक बस पायलट गाडी घेवन वचूंक पडटा. सो हे ताबडतोब बिफोर दिस इयर एंड्स, बिफोर 31st December 2024 हे पुलीस स्टेशन इनॉग्रेट जावपाक जाय. मुगे मागणी सरकाराक की लोकांक तुमी कितले पयशे मोटाय केस कामां मोटाय इव्हेंटां मोटाय हेजें उलयना, बट हे जे गरजे वस्ता इन दीस लायक पुलीस स्टेशन, हेल्थ सेक्टर, एड्युकेशन हे म्हाका दिसता हे जावपाची चडशी गरज आहा. दुसरी जायनात म्हणा, बट ह्यो वस्तू जावपा जायो. आनी मुगेलो म्हाका दिसता भरोसा विश्वास आहा की चीफ मिनिस्टर म्हणजे 7 crores एडिशनल सँक्शन केले ते हे तांकां ताबडतोब अलॉट करून डिपार्टमेंटाक अलॉट करून हे पुलीस स्टेशन बिफोर 2024 December इनॉग्रेट जातलें. सरकारा कडेन पैसे ना म्हणटात जाल्यार एक पुलीस स्टेशन अर्दकुटे सोडून दुसरे पुलीस स्टेशन बांदपाक हात कसो घातलो. सरकाराक लोकांचे पडोन गेल्लेच ना. लोकांच्यो मुळाव्यो सुविधा तरी लोकांक सारक्यो दियात अशें म्हणत ॲडव्होकेट जॉन फर्नांडिसान तिडक उक्तायली. पुलीस स्टेशन म्हणटा तें पुलीस सर्वीस म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी. आतां पुलीस स्टेशनाक कामां लागून ते हांगच्यान 1.5-2 किलोमिटरांची व्हरून थिंगा एक गोडाव पार्क करून दवरला. आतां हो गोडाव आमगेलो आय थिंक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक गोडाव तो. आनी त्या गोडावां दिसता म्हाका जे ऑफिसर पुलीस काम करतात तांगे गिमा दिसांक गर्मेन रावपा ना आसपाक. म्हणटकीच सरकारान ताबडतोब ह्या पुलीस स्टेशनाचें काम इनिशिएटीव घेवन कंप्लीट करपाक जाय. सो आत लोकांक कितली त्रास जाता हांगच्यान वचपाक? 2 किलोमिटर म्हणटकीर थिंगा
ट्रान्सपोर्ट काय ना लोकांक प्रायवेट गाडी घेवन वचपाक पडटा कोणाची भाड्याक मोटरसायकल आनी कितें रिक्षा घेवनच पडटले म्हणजे एडिशनल कॉस्ट लोकांक आतां आणि हँडिकॅप लोकांक चड त्रास जाता. आनी त्रास जातलेच न्ही. आतां सरकाराचे समज कॉस्ट समज वाडला जाल्यार इट इज अ मॅटर ऑफ करप्शन. जाल्यार तुमी पयलीं प्लॅनिंग करता कितून केल्लें तशी हेजी प्लॅनिंग करून आनी तुमी प्लॅन अल्टर केल्लो जाल्यार तुमी एडिशनल कॉस्ट जो येतलो तेन्ना प्लॅनिंग करपाक जाय आशिल्लें. आतां तुमी एक पाट काम मुखार पावलें मागीर फांडा म्हणून बंद जाता इट इज एब्सोल्युटली अनफेअर. दुसरी गजाल म्हणल्यार सरकारान समज फंड ना जाल्यार आनीक आतां काल तेमी फातोर्डा पुलीस स्टेशन स्टार्ट करपाक फावंडेशन घातला. आतां सरकारा कडेन समज एक जो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट केल्लो आमी केपें पुलिशन तो कंप्लीट आसा आनी कितें तुमी फावंडेशन घातलो तें करा मरे कंप्लीट आनी मागीर तुमी दुसरी पुलिसाचेर हात घालात न्ही. गव्हर्मेंटान सगळ्यांत लागेल ते पयशे वाडत वतात ते म्हणून म्हाका अशें म्हणपाक जाय गव्हर्मेंटान जाता ते एडिशनल पयशे घालून ते बेगीन कंप्लीट करपाक जाय. इट इज अ लॉंग टायम वी आर वेटिंग फॉर दिस पोलीस स्टेशन टू ओपन. तशें जावपाक जाय. गव्हर्मेंटान सगळं सिस्टमूच कशें तें हें वाडत वता डिले जाता आनी मागीर बजेट अप्रूव वाडून मेळटा सो तांचे बेगीन. तशें दुसरो एक प्रश्न घालता हांव केपें पोस्ट ऑफीस आतां तें मोडल्यार हें जाल्यार कितले वर्सां जालीं. आतां तें न्यू काणकोणाची तालुका हेडक्वॉर्टर तेन्ना न्यू पोस्ट ऑफीस बांदून दिलें बाय दी सेंट्रल गव्हर्मेंट आय मीन द डिपार्टमेंट. वाय नॉट केपें पोस्ट ऑफीस. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साल्वादोर दे मुंडो पंचायत ग्रामसभेत वादग्रस्त पैठणा दोंगर कापणी प्रकल्प MRF शेड यासारख्या कितल्याशाच विशयांचेर खरवाद जाले. सरपंच बिंदिया नायकाचो संयम उणो जालो. वादात सक्रिय वांटो घेतलो आणि उपरांत ग्रामसभा सोडली तेन्ना हो वाद आनीक तिडकलो. हे बसकेन दोंगर कापणीच्या पर्यावरणीय परिणामाविशीं लोकांनी चिंता उक्तायिल्ल्यान तणाव वाडलो. ही चर्चा चडांत चड तापत गेली. ताका लागून ग्रामसभेत आडमेळी आयल्यो. हो खळबळ उप्रासलो तरी संदीप साळगांवकर, रिना फर्नांडीस हांचे सयत पंच वांगड्यांनी बसकेचो अजेंडा कायम दवरलो. ह्या वाठारांतल्या दोंगुल्ल्यांचेर उपाय काडपाचेर मुखेल भर दिलो, जो समाजा खातीर वादग्रस्त प्रस्न थारला. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सुरेंद्र तारी एका खूब सतयला तेचे बिलाक तेंच्यांनी. हय आनी त्या गांवचो जो कृष्णकांत चोडणकर म्हणटा पळय तेचो शेजारी तो एक बील आसलेलें 3 वर्सां तेंच्यांनी त्रास केलो बील 4 लाख 24,000 बील आसलेलें. तर 21 बील आसलेलें म्हाका तें 1 लाख डिमांड केली. मागीर परत आमले 1 लाख दिवंक जायना 4 लाख 24,000 बील मागीर परत 15%चेर पावलें. थंय 12%चेर करून करून तेंच्यांनी म्हाका त्रास केलो. आतां ते क्लियर केला नोटीस धाडली कोर्टाक. आनी तो व्हिडिओ घेवन आयलो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केली तेणी आमकां की हेचो करप्शनान जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत हेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून. हांवें म्हटलें हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें. लोक म्हणपाले दाखय. तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आनी हेचेर हात मारलो हेच्या मोबायलार आनी ताका दुखयलो कितें केलें तेणीन ते व्हिडिओ तुमचे आसतले. हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना कित्याक हांव पळयनासतना कांय ऑब्जेक्शन हें घालिना कोणाचें एलिगेशन. तें पळया कितें केलां तें तेणी. पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी. म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हें सिद्ध जाता. जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशें लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचें नासले. जेन्ना लायसन इश्यू करता न्ही सरपंचाची ड्युटी आसता, सेक्रेटरीची ड्युटी आसता जावं तेची रुलींग बॉडी आसा तेची ड्युटी आसता. लायसन दिता आसतना प्रॉपर थंय वचोन त्या सायटीर इन्स्पेक्शन करप आसता. इन्स्पेक्शन काडलें तेंच्यांनी. इन्स्पेक्शन काडलें पूण इन्स्पेक्शन काडच्या पयलीं आदले दीस ते लायसन्स फी घेता पंचायत अकावंटार. म्हाका सांग हय ते सारकें. तूं पयलीं लायसन्स फी कशी घेता आनी मागीर तूं इन्स्पेक्शन दुसरे दीस कशें करता. हय ते एकूच मिनीट. इन्स्पेक्शन हो तेंचो वॉर्ड मेंबर तुकाराम रेडकर
एका आदले दीस मिटींग नोटीस दिता हेची इन्स्पेक्शन नोटीस दिता आनी सकाळीं आपयता सायटीर. अरे इतली घाई कित्याक इन्स्पेक्शनाक? एक 3 दिसाची दी, 2 दिसाची, ताका टायम दी. तेची आवय बरी नासली तो पावोंक ना थंय इन्स्पेक्शनाक. म्हणजे ते आतां भासोवंक सोदता कितें हें लायसन्स आमी दिलें म्हणून. आमी आसा ना म्हणना, पूण तुवें प्रॉपर चॅनलांसून तेचें इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें. थंय तूं इन्स्पेक्शनाक गेला तेन्ना थंय हिल आसा, कितें थंय दर्यो आसा, रिवर आसा, शेत आसा, कितें तें पळोवपाचें काम कोणाचें आसलें. पयर ती एक बायट दिता एक सरपंच रोशनी सावयकर, थंय खंय ते तेच्या भाशेन सांगता ती गज आसले म्हणजे कितें? गज म्हणजे कितें? म्हाका दिसता तें सांगपाक गेल्यार ते झाडां आसलीं अशें सांगपाक सोदताली, पूण ती गज आसली कसली. जर ते झाडां आसलीं तुज्या नजरेक पडला जाल्यार तेन्ना तुवें सांगूंक जाय आसलें हांगा झाडां आसा, तेचे हिल कटिंगाचें तुवें परमिशन ट्री कटिंगाचें परमिशन घेतला कितें ना. ते घेतला जाल्यार तूं आपणाक पयलीं तें प्रोड्यूस कर. ते सगळें चॅक करूं ना आनी हेंच्यांनी परमिशन दिवन काडलें. जर तुका थंय सारकें सायडीर दिसोंक नाल्यार तुवें परमिशन लायसन इश्यू कशें केलें? जर इलिगलिटी जाल्या न्ही जाल्यार तेचेर एक्शन जावपाक जाय. आमचो दत्ताराम रेडकर पंच मेंबर हेणें वारंवार सांगलेलें आसा, जर तुमकां दिसता इलिगलिटी जाल्या जाल्यार थंय एक्शन घेया म्हणून. हो सगळो एकंदर प्रकार आयज आमी ग्रामसभेक आयले आनी ग्रामस्थांचे खूब इश्यू आसले. ग्रामस्थांनी तांकां आन्सर केली सरपंचाक आनी ते सगळे रुलींग बॉडी थंय बसलेली वीज सेक्रेटरी. जाल्यार सरपंचा कडेन आन्सर करपाक जालें ना. तुमीय पळयलें त्या प्रोजेक्टा बद्दल एका कितलेच क्वेश्चन विचारले जाल्यार ती आन्सर करिना. हांगासर तो जो कोण कृष्णकांत म्हणून पंच मेंबर आहा तो चोडणकर, तो ब्रायब केसीक आसा. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हेजे जे हें घातलेलें तेणी बेल घातले थंय रिजेक्ट जाली. हायकोर्टाक गेलो, हायकोर्टाक तेजे कंडिशनल बेल दिलें तेका. तेचो व्हायरल हांगा खूब कडेन व्हिडियो जातात. आमी दाखयले की तेतून तो क्लियर म्हणटा की ते जो कोणा कडेन कन्वर्सेशन करता तो बिल्डराच्या कोणा कडेन मनशा कडेन की इन्स्पेक्शन मागता तो करेगा रे, नहीं तो नहीं करेगा रे. हे सगळे क्लियर आहा. पैसे मागता ते क्लियर आहा. हमारा पहिले करना पडेगा आनी तुका कभी आता म्हणजे इतली घाई कित्याक? तो सांगता फाल्यां येता म्हणून मेळटा तुका कोण तो, आनी हो म्हणटा अभी आओ हमारा पहिले कर. आयज इतले लोक सगळे भरलेले, तिका आन्सर करूंक जायनाशिल्लें आनी ती जस्ट विदाउट इवन आस्किंग द पीपल शी जस्ट लेफ्ट एंड वेंट. इट वॉज अ डिसरिस्पेक्ट टू पीपल, इट वॉज अ डिसरिस्पेक्ट टू विलेजर्स एंड डिसरिस्पेक्ट टू एवरीबडी. सो ज्या प्रमाणे आतां संदीपान सांगल्या प्रमाणे तांकां ही पंचायत रन करूंक जायना. दे हॅव मेस्ड अप दीस पंचायत. हो काय बरो प्रोजेक्ट सगळ्या गोवान ना तसो आमी आमच्या MLA आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे कडच्यान वो करून घेता. त्या प्रोजेक्टाचें दुर्दैव पळया तुमी. नोबडी इज इंट्रस्टेड, नोबडी नोज एनीथींग. सो हांव रिक्वेस्ट करता टू द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज की हे अशें चल्लें तें आयज तिणें जें केलें तें बरें. शी हॅज लॉस्ट हर कॉन्फिडन्स विथ द पीपल अँड शी शूड बी कंपेल्ड टू रिझायन अँड स्टेप डावन फ्रॉम द चेअर. भारत सिकल कन्स्ट्रक्शन प्रोग्रेस केले आख्खो दोंगर कवर करून जालो. 1.5 वर्स जालें इन्स्पेक्शन केलां, ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वार्डान भोंवता. हो सरपंचाचो वॉर्ड देखून ते जाणो की ताका विचारतली म्हूण देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आसली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला. ते आमी विचारतली म्हूण पवडी दोंगर सगळे कवर केले किटला. कन्स्ट्रक्शन कितली चलता आमकां आन्सर जाय. ते आन्सर दिवचे आमकां ती जाणून आमी विचारतली म्हूण आनी आन्सर दिवचे पडटले म्हूण पवली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. कुर्टी कोपरवाडो वाठारात गव्या रेड्याक मरण आयले. वाठारांतल्या तुटिल्ल्या लायटींच्या सरयांचो शॉक लागून ही घडणूक घडली. पळयात पुराय बातमी. शेनवारा राती कडेन कुर्टी कोपरवाडो वाठारात एक दुखेस्त घडणूक घडली. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो वांगडी चरण देसायाचे म्हायती प्रमाण राती कडेन 2.5 ते 3 वर्साच्या गव्या रेड्याचेर तुटिल्ली विजेची वायर पडल्याचो दुबाव ताणें उक्तायला. उपरांत गव्याक आगताक मरण आयले अशेंय ताणें सांगलें. आयज म्हाकाय बी फोन येयल्लो आनी अशें हांगा एक गवो रेडो शॉक येवन पडला काय कसो तरी पडला आशिल्लो. मागीर फॉरेस्टाक तांकां ऑलरेडी सांगलेलें दिसता. येवन पळोवन गेले आतां आसा ते. आमी येवन पळयले आतां हांगा सादारण 2.5-3 वर्साचो गवो रेडो आसा तो. आनी म्हळ्यार म्हाका दिसता फातोडेर बी ताका खंय शॉक लागलो आसतलो. वायर तुटलेली, वायर कट जावन तो घुस्पोन शॉक येवन तो आत्तां गेला. आतां कांयच जर पळयली जाल्यार लक्षान येता की सामको म्हणजे सुदृढ असो
खावन पिवन सामको सुखी म्हणटा पळय तसो आसा आनी जाणटोय ना तो अजून व्हडलो जावपाचो आसा एज आसतली अंदाज 2.5 ते 3 वर्सां तरी आसतली ताका अशें सो कितें आसा आतां पावसा दिसांनी झाडां हें पडटा ताका लागून ती वायर खंय तरी सकयल बँड जाला आसतली तुटून हें आयले आसतली गाडी काय ताजें लागप कठीण मारत नाय तांकां शिंगांक बी तशें शॉक लागल्यार लागना खंय तरी आंगाक ती लागून उरल्या ताका लागून तो हें जाला गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भाऊसाहेब बांदोडकार यादस्तीक करंट सर्तीचे सेकंड एडिशनात ओडिशा एफसीन चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवाक 6-0 अशा गोल फरकान हारायलो. पळोवयात रंगतदार डावपेच. ओडिशा एफसीचो रॉय कृष्णा आपल्या हॅट्रिकान मॅचीचो स्टार थारलो. ताणें आपल्या पंगडा खातीर आपले उत्कृश्ट प्रदर्शन केले. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवान गोल करपाचे खर यत्न केले पूण ते अपेक्षीत थारले. 6-0 अशा घसघशीत गोल फरकांनी ओडिशा एफसी जैतिवंत जालो. फातोर्डेच्या PJN स्टेडियमाचेर ही फुटबॉल सर्त रंगली. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकर, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. चक्रीवादळ असना जे सध्या वायव्य अरबी दर्यांत आसा, वराक 13 किलोमीटर वेगान अस्तते नैऋत्य दिकेन वता. आयज सकाळ मेरेन गुजराताचे अस्तते कडेन सुमार 670 किलोमीटर अंतराचेर आसा. हे वादळ ल्हव ल्हव दुबळे जावपाची शक्यताय आसा. आयज सांजवेळा मेरेन खोल दाब जावन फाल्यां सकाळी मेरेन ते आनीक उणें जावन डिप्रेशन जावपाची शक्यताय आसा. दक्षिण ओडिशा आनी लागसारच्या आंध्र प्रदेश आनी छत्तीसगड ह्या वाठारांतलो दाब वराक 20 किलोमीटर वेगान अस्तते वायव्येक वता. तो छत्तीसगड लागसार आसा आनी फुडल्या 24 वरां भितर बऱ्या प्रमाणात चिन्हांकीत उण्या दाबाच्या वाठारांत दुबळो जावन ही चळवळ चालू दवरपाचो अदमास आसा. गोंयांत नैऋत्य मान्सून सक्रिय आशिल्ल्यान चडशा सुवातांनी कमी चड पावस पडटा. राज्यांत फाटल्या 24 वरांसावन पावसाची खरसाण वेगवेगळी आशिल्ल्यान केपें, मुरगांव सारक्या वाठारांनी 50 किलोमीटर मेरेन पावसाची नोंद जाल्या. फुडें पळयल्यार फुडल्या कांय दिसांनी पावस चालूच उरतलो हवामान खात्याचो अदमास. महाराष्ट्र, गोंय दर्यादेगे वयल्या नुस्तेमाऱ्यांनी वादळी हवामानाक लागून भायर सरचे न्हय असो सल्लो दिला. वारे वराक 35 ते 45 किलोमीटर घोळपाक शकता. वराक 55 किलोमीटर मेरेन व्हांवपाक शकता. खास करून गुजरात आनी गोंय दर्यादेगे भोंवतणी परिस्थिती आव्हानात्मक उरपाची शक्यताय आसा. चक्रीवादळ यंत्रणा गुजराता लागीं दुबळी. 5 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट. गोंयांत वादळी वारे आनी पावसाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.